आसा बिहारचे त्यांनी एक स्टेटमेंट केलो की गोंयांत जेन्ना एम जे आसले पयलींचे पंडित जवाहरलाल नेहरू अजीब आहे गोवा की लोक म्हणिल्ले आनी अशें दाखोवपाचो प्रयत्न केलो की गोंय हे भारताचो पार्ट ना म्हणून. पूण आतांय कांय लोक आसा ते गोंयचे नाते आतां पोर्तुगालाक रिलेट करता म्हणून सो ताणें एक कमेंट केलो. ना महामहीम राजेंद्र आर्लेकर हांणी जे उद्गार काडले ते बरोबर आसा, त्या परिस्थितीक धरून आसात. म्हणजे गोंयच्या लोकां बद्दल तरेतरे कडेन जो अपप्रचार चल्ला तातूंत आनी गोंय जें दाखयलें वता पळय हें पोर्तुगीज गोंय अशें दाखयलें वता आनी जणू काय ताजी नॅशनॅलिटी पोर्तुगीजूच आसा काय कितें अशें करपाचो प्रयत्न काही जाणांचो चल्ला. तातूंत राष्ट्रवादूय आसा, देशा विशीं अभिमान आशिल्लेय लोक आसा. त्यामुळे गोंयकार हे पंडित जवाहरलाल नेहरू जशें समजताले अजीब है गोवा के लोक म्हणून, तर तशें अजीब ते तशें न्हय, ते स्वाभाविकूच आसा. तांच्या देशाचेर प्रेम आसा, हो भारत मातेचो एक भाग आसा गोवा, हें तांकां खबर आसा आनी त्यामुळे ते ताज्या खातीर झडटा. ती संस्कृती, तो इतिहास तो शाबूत रावचो म्हणून सगळ्यांचे प्रयत्न आसा हांगा गोंयांत. त्यामुळे गोवा हें कोणाच्या दृश्टीन जर पोर्तुगीज धार्जिणें आसा असो जर गैरसमज आसा जाल्यार तो अत्यंत चुकीचो आसा. हांगा पोर्तुगीज धार्जिणे लोक आसात, तांची चळवळ वळवळ खूब वाडलेली आसा गोवा मुक्त जाल्या नंतर. म्हणजे ते पोर्तुगीजांचे दूत आसा, तांकां भायल्यान पयशे मेळटात काही गजाली करपाक म्हणून एक इश्यू नवे नवे जे आसा ते सोदून काडटात त्या वेळाचेर. पण तांकां उत्तर दिवपाक हांगाची राष्ट्रवादी जनता ही सक्षम आसा अशें म्हाका दिसता. तेंच म्हाका दिसता राजेंद्र आर्लेकर महामहीम बिहारचे हांणी घोशीत केलें.